आता पळया गोयच्यो कांय सरभोंवतणच्यो खबरो। गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानाच्या 70 ब्लॉकांत मातोश्री सेवा आरोग्यधाम ट्रस्टाक बरोबर घेवन फ्री आय टेस्टिंग कॅम्प दवरिल्लो। गोव्यामध्ये आम्हाला महिला शक्ती अभियानाची अध्यक्ष मेरी रॉड्रिक्स यांनी आम्हाला या ठिकाणी बोलवलेले आणि त्यांनी जवळजवळ डिसेंबरच्या 3 तारीखपर्यंत म्हणजे संपूर्ण तिचे एक 25 ठिकाणी प्रोग्राम आहेत। संपूर्ण गोव्यात प्रत्येक तालुक्यात तिने 1-2 प्रोग्राम ठेवलेले आहेत आणि आजपर्यंत आमचे जवळजवळ 15 ते 16 प्रोग्राम झालेले आहेत आणि या ठिकाणी चांगल्यापैकी लोकांचा रिस्पॉन्स मिळतोय आणि व्यवस्थितपणे सगळं चाललेलं आहे। पालक आणि शिक्षकांनी एकठांय वाळपय हनुमान विद्यालयात प्राध्यापक दिलीप बेतकेकरांची मार्गदर्शन कार्यशाळा दवरिल्ली। पण शिक्षक ही जी आपली नेम एकाच पद्धतीने आपण जे शिकवतो पहिलं काय असतं पुस्तक उघडायचं तर आपण काल कुठे पोचलो होतो मुलं म्हणतात मसला पोचलो होतो आज तुम्ही आम्हाला आणखी कुठे पण पोचणारच पडत। दिस इज ऍब्सोल्युटली रॉंग। तर म्हणून मी असं म्हणतो की आपल्याला आता सतत नवनवीन पद्धतींचा वापर केला पाहिजे। Otherwise, our methods, most of the methods are becoming outdated, redundant, obsolete. पेरेंट्स आणि टीचर्स ह्यांचे एक जावन जर त्यांनी काम केले जाल्यार भुरग्यांच्या भवितव्या खातीर भुरग्यांची शिल्पां घडपा खातीर मदत जाता आणि त्याच्या खातीर दोगांनी एकठांय येवन काम करपाची गरज आसा। भुरग्यांची जडणघडण ही फक्त शिक्षकाचेर आनी फक्त पालकांचेर नसून दोगांनी एकठांय येवन जर काम केले जाल्यार जडणघडण बरी जाता, बरी भुरगीं जाता। आणि आज जे भुरग्यांमध्ये जे प्रॉब्लेम दिसता हल्ली मुळगावची गजाल जाल्यार आम्ही पळयल्या आयकल्या खूप वायट दिसता, खंत दिसता। अशा टायमार आम्ही पालक आणि शिक्षक एकठांय येयले जाल्यार असे प्रसंग जावचे ना आणि भुरग्यांच्या उदरगती खातीर एकठांय येवन काम करचे ह्या उद्देशान तांकां वर्कशॉप घेवपा खातीर आम्ही हांगा आपयिल्ले। दिवचले मुळगावची उत्कर्ष ग्रामीण संस्था आणि कला संस्कृती खाते एकठांय येवन दिवचले मार्केटात ग्रामीण कला महोत्सव करता। आम्ही जेन्ना म्हणटा की गोंयकारांक मार्केट ना, गोंयकारांक धंदो ना, गोंयकारांक हे ना ते ना, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ एनीथिंग आम्ही जर विचार केलो आसत जाल्यार आनी ह्याच पद्दतीन जर चलत उरले आसत जाल्यार ही धोक्याची घंटा आसा आनी 15 वर्सांनी गोंयांत गोंयकार सोदचो पडटलो। आमकां सगळ्यांक हिंदी, तामीळ, मल्याळम आनी कन्नड ह्यो सगळ्यो भाशा उलोवपी लोक मार्केटान आनी आजूबाजूक मेळटले, कोंकणी उलोवचेच ना कोण। त्या खातीर म्हाका दिसता आमी जेन्ना गोंयकार म्हणून सांगता आसत जाल्यार गोंयकारांक लागपी गजाली आनी गोंयकारांक विकपी गजाली हे गोंयकार आसपाक जाय आनी गोंयकारपण टिकोवपाची जेन्ना भाशा करता तेन्ना ते करप अत्यंत गरजेचें आसा। प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान महादेव जोशी आणि दिवचलच्यान उदय परब। थिवीच्यान पणजे येतना विंगर कारींतल्यान पर्वरे पावंक धुंवर येवंक लागलो। कारींत 10 पॅसेंजर आशिल्ले। ड्रायव्हरान बेगोबेग गाडी थांबोवन पॅसेंजराक देंवयले आनी पयलीं बॅटरीचें कनेक्शन काडलें। तरीकय उपरांत गाडयेन पेट घेतलोच। गाडयेची सिटां जळून काबार। फायर ब्रिगेडीक थळाव्यांनी उजो पालोवंक आदार केलो। कळटा ते प्रमाण एसीत खंय शॉर्ट सर्किट जालें। आणि एसी त्यांना ऑन केली आणि त्यांना कॅबिनातून सगळं धुंवळ येऊन उदक पेटलो। ताबडतोब तांणी ताजे बसीन जे कस्टमर आसले पॅसेंजर आसले तांकां तेणी सकयल देंवयले। आमकां एक ट्रॅक नाल्यार एक मोठो दुर्घटना घडली। खंयसरली गाडी? ही गाडी एक्चुअली थिवी हांगा जालो आनी खंय वयताले? ही अशी त्या टुरिस्ट घेवन पणजे वयताली म्हणून ते अशें क्रॉस करता खंयसर एक्झॅक्ट खंय ती खबर तेन्ना ताणें एसी ऑन केल्या पळय तान्ना हितूनसून धुंवर येयलो आनी झप करून पेटली आनी ताबडतोब ताणें ती देंवयले म्हणून पॅसेंजराक पळय। आतां कितें लॉस कितें जाला भितर? लॉस आतां एस्टिमेट करचो पडटलो एज पर मेकॅनीक। एसीच जळ्ळ्या तेजी, एसी जळ्ळ्या, इंजीन ओके आहा आनी ताजे फुडले कॅबिनाचे सिटां एकमेकांक हांगा कामाक आसता सो आमी कॅज्युअल अशें बसलेले खूब जाण काम करताले पळयतालो भायर धुंवर येता भायर येवन पळयतालो हे धुंवर सारको भरला गाडयेक
आणि ड्रायव्हर ओव्हर ओपन करता त्यांनी पहिली फर्स्ट टाइम बॅटरी डिस्कनेक्ट केली सगळ्यांनी देवेले फोन करून उठले पळय सगळे कस्टमर कोण आले त्यांनी पहिली देवेले भुरगी आली देवे सायडीक दोगांक भुरगे आसले पळय वायट भुरगो ताका उदक दिलें आणि 2 बालदी उदक दिलें ताणी उदक मारलें आनी तुजो मारून घेतलें मागीर फायर ब्रिगेड येता म्हणून तसो बरो टायम लागलो पूण तरी आसा तेजे इन्स्टंट हेजेर तेणी सोमतें मारून घेतलो आनी म्हणजे कॅटस्ट्रॉफी ताणी वाचयली. आल्बर्ट डेव्हलपर्स टायगर्स आनी पॅन्जिम स्पोर्ट्स क्लब आल्बर्ट डेव्हलपर्स स्पोर्ट्स क्लबान पणजे दवरिल्ल्या पयले ऑल गोवा क्रिकेट सर्तीचे फायनलींत पावले. आल्बर्ट डेव्हलपर्सान आरबी 11 4 रनांनी हारयले. पयली बॅटिंग करतना आल्बर्ट डेव्हलपर्स 112 रनार ऑल आउट जाले. जाप दितना आरबी 11चो खेळ 108 रनारच सोंपलो. दुसऱ्या मॅचींत पॅन्जिम स्पोर्ट्स क्लबान केसीसी मोर्जीक 53 रन्सांनी मारले. पॅन्जिम क्लबान पयली बॅटिंग करतना 20 ओव्हरींनी 4 आउट 201 काडले. जाप दितना केसीसी मोर्जी 8 विकेटी वगडावन 148 मेरेनच पावले. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सएप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.